कोंकणी शिकूया आहा कोंकणी शिकूया कोंकणी शिकूया आहा कोंकणी शिकूया विद्यापीठ मंगळूर अध्ययन पीठान सादर करचे बरे एक योजन वाजून बरोवन ऐकून उल्लोन शिकूया शिकूया कुशीन मेळूया युवजन उमेदीन आमगेल घरान आमची गेली भास कोंकणी ती भास आमची गेली भास कोंकणी ती भास. नमस्कार. आम्ही कोंकणी शिकची खातीर 8 पावटी हे 8 घंटे हांगा आज आमी मेळ्ळ्याचे. मंगळूर विद्यापीठान तांत भितर कोंकणी खातीर कोंकणी अध्ययन पीठ म्हणून एक विभाग आसा तांणी स्पॉन्सर करून यूथ ऑफ GSP हे एक हाजे ಮೂಲಕ आमी सगळी घरांत बसून कोंकणी शिकचे एक व्यवस्था बारी सुंदर म्हणून येता. कोणाक कोंकणी बरोवचे वाचूचे सामान्य संदर्भारी ते अभ्यास ना तसल्यांक चड जावन हे सर्टिफिकेट कोर्स आमगेले चलायत आसा. आतां आमी हे सर्टिफिकेट कोर्साचे एक अखैरीचे अंताक पावतना हे इतले आमी एक कोंकणी परिचय म्हणलें एक कोर्स करताची आमकां उण्यान उणें थोडे विशय कोंकणीचे ज्ञान आसूं ते आमी पळयत आशिल्लीं. क्लासांत आमी पळयलें स्वर आनी व्यंजन आनी तांकां जोडसून गुणिताक्षर कशी करचे हे एक परिचय जाताची. आज आमी मुखार वचून शब्द कशी तयार जाता शब्द वाडोवचे कशी वर्ड बिल्डिंग हे एक व्हड भास वाडोवच्यांतू व्हड विशय. आमगेले भाशेंत कितले शब्द आसा आनी ते शब्द कशी वाडता वता शब्दांक पुरा राशी घाल्यार लक्ष मिलिया चड. आतां इंग्लिशाचे तसल पुरा कॉर्पस म्हणून तांणी केला हे शब्दांक पुरा ಒಟ್ಟು घालचे. कोंकणींतूय तसले प्रयत्न जावका. आमी हो शब्द कशी उत्पत्ती जाता अशी एक विशय पळयतना शब्दाक प्रत्यय म्हणटा आमी प्रत्यय कूस आंतू कोंकणींत जाल्यार कूस म्हणचे हे जोडशीतना जावचे ताका आमी पद म्हणटाची इंग्लीश कन्नडांतू पदಗಳು म्हणून इंग्लिशांतू लॅक्झिम्स म्हणटाची. वर्ड आनी लॅक्झिम्स थोडेचे व्यत्यास आसा. तशी आमी आतां लॅक्झिम्स म्हळ्यार एक शब्दाक कशी पुराय प्रत्यय जोडसून सुमार शब्द करचे एक आशिल्लो मस्त कशी जाता अशी आतां पळया स्लायड 1. हांगा तुमी पळयता आसाचे हे प्रकृती आनी प्रत्यय. प्रकृती म्हळ्यार मूळ अशे एक शब्द आसता ताका प्रत्यय जोडशीतना पदां येता. आमी पुराय हे आमगेले कन्नड की इंग्लीश की शिकतना आमी आयकल्याचे. आतां नाम एक प्रकृती आसता नामपद नाम प्रकृती म्हणटाची ताका इंग्लिशांत रूट म्हणटाची नांव रूट. ताका एफिक्सस म्हळ्यार सफिक्स प्रिफिक्स म्हणून आमी आयकल्याची पूर्व आनी उत्तर प्रत्यय असले जोडशीतना आमकां नामपदाचे रूप मेळटा. हे सगळी भाशेंतू एक सामान्य प्रकृतीक प्रत्यय जोडसून पद जाता. पद म्हळ्यार शब्द. नेक्स्ट स्लायड. आतां आमी
पद जोडशी पद जावतना प्रकृतीक एक प्रत्यय हाणू जोडशिताचे ते जोडशितना प्रकृतींतू थोडेचे व्यत्यास हाडू कसं ते रूटांतू थोडे व्यत्यास येतात. आता पळया हातानी म्हणताना मी हात म्हणाले शब्द हात ते अकाराने एंड जाता जाल्यार आनी म्हणून ते जोडसूच फुडें हातानी कळला ता केला त आशिल्लो ता जाला. हे बदलावणेक आमी सामान्य रूप म्हणटाचे. म्हळ्यार खंयचेय एक मुळाक प्रत्यय हाण जोडसूचे फुडें तांतू जावचे बदलावण. हात आशिल्ले हात जाता, घर आशिल्ले घरा म्हळ्यार घराक घरा दाखून घरा कडेन अशी रा जाता ते र आशिल्ले रा जाता. तशीच हात आशिल्ले त आशिल्ले ता जाता. हाका आमी सामान्य रूप प्रत्यय घेवचे फुडें शब्दांतू एक बदलावण जाता ताका आमी सामान्य रूप म्हणचे. नेक्स्ट स्लाइड. आतां पळया आमी एक हात म्हणाले एक शब्द घेवन ते रूटांक ताका प्रकृती म्हूण येता. ताका कशी विंगड प्रत्यय सेर्शितची शब्द जाल्ला म्हूण पळया पद. आतां हात हाताक न सेर्सून हातान म्हळ्यार आमगेले कन्नडाचे ताजे एक येदुराची तुमकां कन्नडान अर्थ जावच्याक हातान म्हळ्यार बाय हँड इंग्लिशान दिला. आनी हाताक ताका ते कन्नडांतूय इंग्लिशांतूय आमी अर्थ दिला. हातानी कೈಯಿಂದ फ्रॉम द हँड. हाताक हे ಕೈಗೆ ನೇ जाल्यार टू द हँड. हाता निमित्त ड्यू टू द हँड ಕೈಯ ದೆಸೆಯಿಂದ. हे आमी प्रयोग हाता निमित्त आमी कोंकणींत करताचे कन्नडांतू भाशेंतू हे ಸ್ವಲ್ಪ उणेस. हाताचे म्हळ्यार ಕೈಯಿಂದ ಕೈಯ आनी हातांत ಕೈಯಲ್ಲಿ इन द हँड हातार तागेले हातार दिल्ले हातान दिल्ले म्हणटात. आनी केला वेळा आमी हात एक जीव आशिल्लो वस्तू म्हणून घेतला रे ताका आमी संबोधन केला रे हात हाता रे अशी म्हण येता. एले कैये हे इतले रूप हाका आमी विभक्ती रूप म्हणटाचे. आमकां सगळ्यांक परिचय असे आमी ग्रामर शिकतना हे विभक्ती रूप कोंकणींत कशी पुरा जोडसून न क नी अशी पुरा एक जोडशीतच आमी हे विभक्तीक आस करताचे. थोडे फावटी थोडे विभक्ती आसना एक भाशेंत. आतां कोंकणींत एक दोन विभक्ती ना हांगा आशिल्ले तशें आमी करचे शिवाय ताका आव्हानिगे आनी आव्हानान्नो हे दोन्हीकय कोंकणींत एकच म्हणचे एक शब्द म्हणचे ताका म्हणून. अशे थोडे विभक्ती आमी आमगेले कोंकणींत ते अदृश्य जाला म्हूण येता. आमी म्हळ्यार वापरनातिले उपयोग करनातिले थोडे गेला तांत कांय आमकां नश्ट ना आमकां अर्थ जाता एकल्या उलोवच्याक जाता. जाल्यार असल एक रचना कोंकणींत आमी बरयतना आमकां जावंक येता. आतां आमी आतां विचार करचे कसो म्हळ्यार उरलोच न्हय बरयतना कशी कोंकणी बरोवच्याक साध्य आसा आनी आमकां गोत्त आसूं का म्हणलेले विशय. नेक्स्ट स्लाइड. आतां पळया फ्रेसेस म्हूण आमी इंग्लिशांत आयकल्यात ताका कन्नडांत वाक्यांश न्हय जा पदबंध म्हणजे. पदबंध म्हळ्यार दोन तीन शब्द ಒಟ್ಟು घालून ताका एक पद समूह जाता तेन्ना. इंग्लिशांत आमकां गोत्त आसा गिव अप ब्रिंग आउट
अशें पुरो हाडले कुडले दोन दोन शब्द हाडले कुडले ताका हेची अर्थूची विंगड जाता. तशी एक आमगेल्यान तुवें आसा विंगडच अर्थ जाता. आमी तें आतां पळया कशें म्हणून. त्या पदसमुहाक आमी पदबंद म्हणटाची. आतां तो इंग्लिशांत आमकां तस टू गीव अप म्हळ्यार गीव म्हळ्यार दिवचें, अप म्हळ्यार अनेक हे शब्द विंगड अर्थ ताका. अप म्हळ्यार वयर. गीव अप म्हळ्यार त्यजिसूचें म्हणून. तशी ते दोन शब्दाचे अर्थूनय अशे तिन्नीचे अर्थ येता. असं जाल्यार एक पद प्रयोग न्हय जाल्यार पदबंद कोंकणींत खंयची पुरा आस म्हणून आमी आतां पळया. नेक्स्ट स्लायड पळया. हे पुरो आमी आमगेल्या उतरांत उपयोग करताचे. हात दी म्हळ्यार कसो जालें. हात वता सामकां दी म्हळ्यार दिवचें म्हणून. जाल्यार दोन ಒಟ್ಟು घालतना ताका अर्थ विंगड जाला. ताणें हात दिलो मारे म्हळ्यार कसो जालें. ताणें मोस केल्लें म्हणून हात दी. अशीची हात धरी. हात धरचे म्हळ्यार सिंपल अर्थ आतां कशी आपडचें. जाल्यार हांगा हात धरी म्हळ्यार उद्धार करीचे. देवा लागीं आमी प्रार्थना करतना हात धरी अशें म्हणटा. आनी हात घाली. हात घालचे आतां आमी कसले खाण जेवण करतना ताका हात घालता ते अर्थ न्हय. हात घालचे म्हळ्यार इंटरफियर जावचे विंगडाले विशयांत अशे हात घालचे. आनी हात जोडसूचे. हात जोडसूचे म्हळ्यार हातांत जोडसूचे सामान्य अर्थ. जाल्यार विशेष अर्थ कसो म्हळ्यार हात जोडसून म्हळ्यार सहकार दिवचे. तुमी सकडांनी हात जोडसून आमगेले संघटन बल कोरका अशी एक उतर आमी आयकता असल. आनी हातांनीच तागेले हातांनीच केल्लें म्हळ्यार ताणें कंप्लीट मन दिवन केल्लें. आनी थोडे फावटी आमी म्हणटा हात गूण म्हणून. हाताक कसो गूण आसा. हाताक गूण ना म्हळ्यार ताणें हातांनी तागेले मिती कोणे एक व्यक्तील मिती केल्लें काम चांग जाल्यार तागेले हात गूण. आतां डॉक्टरांक म्हणटा तागेलो हात गूण चांग आसा. डॉक्टरान सकडाल बरी वखद दिवची जाल्यार ताण दिलेल्यान आमकां गूण जाल्यार तागेलो हात गूण चांग आसा. अशी एक उतरांचें एक सौंदर्य कोंकणींत विंगड भाशे वरेची. आतां कन्नडाची एदूर दिला तशीच इंग्लिशांतूय आसा. हे पदबंद प्रयोग आमगेले नित्य भाशेंत आसा. हे पुरो आमी बरयतना चड उपयोग केल्यार ते प्रबंध बरयतना असल पुरो घाल्यार ताका भाशेचे एक अलंकार चड येता. नेक्स्ट स्लायड. आनी थोडे आमी पदबंद रूप पळोवचे आसल्यार हात कुशलताय. कुशलताय म्हळ्यार कौशल्य. कौशल्य म्हणटा आमी. हाता मुळांत. हाता मुळांत म्हळ्यार हाताचे तो फिजिकल मिनींग तितलें जाल्यार हाता मुळांत काम करता म्हळ्यार तागेले सबऑर्डिनेट म्हणून जाता. तशी हातांतल्यान दिल्या. हातांतल्यान म्हळ्यार सकडांनी हातां दाखोवन दिवचें. हातांतल्यान ताणें दिल्लें म्हळ्यार ताणें मनसून कैयारे कोडोवू म्हणून आमी कन्नडांत म्हणटात तशी. हात धुवन आपोडका. हात धुवन आपोडका आमी हात धुवन आपोडका म्हळ्यार हात शुद्ध करून आपोडका म्हणून सामान्य अर्थ. जाल्यार हात धुवन आपोडका म्हळ्यार ते आमी दृश्टी दवरले वस्तू तितले छंदस चांगस म्हणून अर्थ जाता. हात लासून घेवचे. पळय हात लासून घेवचे लासचे म्हळ्यार उज्ज्याक आमी धरका तशें न्ही अर्थ. हात लासून घेवचे म्हळ्यार नश्ट जावचे नश्ट करून घेवचे. हात उबारचे अशी उबारचे हें सामान्य. जाल्यार हांगा हात उबारलो म्हळ्यार ताणें म्हाका विरोध केलो अशी एक अर्थ येता. मस्त असले पदबंद कोंकणींत आमगेले भाशेंत आमी प्रयोग करताचे.
आता दुसरे एक विषय येता आमी ते म्हणयो तेजे सांगण्यो म्हणयो म्हळ्यार ಕನ್ನಡಾಂಜನ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು म्हणटा आमी लायक उत्तर ते सगळ्या कालाकय ताजे अर्थ शाश्वत जावन आसता आतां पळया हात शुद्ध आसला रे सगळी शुद्ध व्हरता हें एका म्हणी एक सांगणें म्हणून येता आनी हात चिक्कोल जाल्ला रे तोंड रुची जत्तले हात चिक्कोल तोंड रुची कೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು म्हणून कन्नडांत आशिल्ल्याक समान जावन कोंकणींत आमी अशें करीत उपकार केल्ल्याक केदनाय हात दिव नाका ह्या हात म्हणल्यार उपयोग करून खंयची पुरो म्हणयो एक 2-3 म्हणयो मात्र हांगा आमी उडगास केला मस्त असले आमगेले उत्तरांत तुम्ही हळ्ळ्या कडेन गेल्यार मागीर चंद चंद उत्तर मालगड्याल तोंडा दाखोवन आमी आयकूं येता अशी कोंकणींत असले एक श्रीमंत भाशेचे उपयोग आस म्हूण आमी उडगास करून घेवया नेक्स्ट स्लायड आतां इतले आमी उलयतना आमी हात म्हळ्यार एक शब्दाक जोडशिल्ले असले शब्दाक हाथ की पाय की भूंय की माती की पूरा फोन की असल मस्त शब्द में उपयोग करताचे हांकां पूरा आमी नाम पद म्हूण कन्नडांत म्हणटाची इंग्लिशांत नाउन म्हणटाची कोंकणींत उडगास दवरया नाम तितले म्हणचे नाम पद म्हणाचे नाम म्हळ्यार ताजे अर्थ नाम पद म्हणून आतां नाम कितले नमोने रे आसा सगळे भाशेंत आमकां गोत आसा एक व्यक्ती नांव अनेक जाती नाम अनेक राशी नाम राश आसल्यार आमकां आतां फॉर एग्जाम्पल स्कूल मीटिंग देशू असल पुरा आख्ख पुरा आमी राशी नांव म्हूण येता म्हळ्यार मस्त जनान मस्त मनीस जेवो वस्तू जेवो राशी घालले नांव हें पुराय आतां पळयता ते अनेक विचार आमी दवरका थोडे नाम आमकां दोळ्या दिसना तसलें नाम आसता ताका भाव कन्नडांत भावनाम म्हणटाचे आमी तशी म्हणचे भावनाम हाका गुण स्थिती आनी विंगड तसले भावनात्मक विचार येतात पळयता लिस्टांत आमी पळयतना देव म्हळ्यार भावनाम मंगळूर म्हळ्यार ते आमी व्यक्ती नांव म्हणटा आमी दवरलेलें नांव सभा एक जाती नांव जाता न्हय राशी नांव जाता विवेकानंद ते व्यक्ती नांव जाता अशें पुरो आमी विंगड विंगडांत सुणे म्हळ्यार जाती नाम जाता अंकित नाम रूढ नाम जाता सुणे आनी न्हय असल पुरा आमी ताका जाती नांव म्हूण येता इंग्लिशांतूय अशीची 3-4 वर्ग आसा एब्स्ट्रॅक्ट नाउन आनी तुमगे हे चार नमनेंतू आमी भावनामाक एब्स्ट्रॅक्ट नाउन म्हणटाचे विंगडाकय आमी सगळे भाशेंत हिंदींत जेवो इंग्लिशान जेवो कन्नडान जेवो विंगड शब्द आसा आतां आमी हे नामपदाचे विशय इतले पळयताचे नामपदाक प्रकृती जोडसून जेवचे एक संदर्भ कशी आसता म्हणून आमी एक
अजेरी पळयले आतां मुखारे वच्चे विचार आमी आसा कोंकणींत शब्दाचे गात्र बारी विशेष म्हळ्यार विंगड भाशेक होलीक करतना कोंकणींत शब्द ताजे दीग ताजे दीर्घतन न्ही जाल्यार लांबाय म्हणटाचे आमी ते बारी उणे आसा ताजे अर्थ कसो जाल्यार एक अक्षराचे शब्द चड आसा दोन अक्षराचे शब्दूय चड आसा एक दोन तीन चार अक्षरा शब्द बारी उणे आसा थोडे फावटी 5 अक्षराचे शब्द आसता हे कोंकणींत म्हळ्यार एक अक्षर दोन अक्षर अशे शब्द चड आसता 3 अक्षर 4 अक्षर अशे शब्द उणे आसता हे विचार आमी आतां थोडे पळया आतां आमगेले सुरवेरी आमी स्लायड घाल्ल्या कोंकणींत केदनाय एक शब्दाचे दीग ते उणे आसता दीग चड आसना म्हळ्यार एक विचार आमी थंय सांगला कोंकणींत केदनाय शब्द दीग आसना कोंकणींत द्विअक्षरी शब्द चड आसा एकाक्षरी आसा खंयचे पुरो पळया आमी आनी 3 अक्षर आनी 4 अक्षराचे उणे आसा नेक्स्ट स्लायड पळया हांगा आमी एक अक्षराचे शब्द कोंकणींत कितले आसा पळय मस्त आसा म्हळ्यार आमकां वग्गी उलोवन सोरका दीग दीग आसूनजे ते कोंकणी जनांगेले एक मनोस्थिती ते म्हळ्यार फास्ट उलोवका वग्गी सोरोका म्हणून आमगेली भास आय तशीच आसता पळया घे तेच कन्नडांनी तुमी सांगता जाल्यार 2 अक्षर जावं तको म्हणका दी दी कोडू दी म्हळ्यार कोडू पी कुडी ना इल्ला पळया पूरा कोंकणींत एक अक्षरांत सर जाल्यार कन्नड भाशेंत ते दोन शब्द दोन अक्षर जावक येता ताका न्हा बी पू की खा अशें पुरा हे एक आमगेले भाशेचे विशेशता म्हणून म्हणयात आमी दोन अक्षराचे विंगड भाशेन 2 अक्षर आसल्यार आमकां एक अक्षर पावता नेक्स्ट स्लायड हांगात आमी पळयता आसाचे 2 अक्षराचे शब्द 2 अक्षरात शब्द कोंकणींत मस्त राश आसा आतां पळया थंय पळे निद्दे जेव वस आनी धूय चोय धरी देव काम करी वाची आनी घाशी पुशी आनी गश्टी काली असल पुरा शब्द पूरा द्विअक्षरी शब्द कोंकणींत चड आसा वापस पळया आमी नेक्स्ट स्लायड आजी हे आमचे गेले भाशेचे रूपार हांव सांगता आसा आजी कोंकणी जनरल कोंकणी येताना आज जाता तें फाय जनरल कोंकणी आमी फाई म्हणटाची सांजे दोळे गळो पायू पाय पायू म्हणटा आमी आमचे गेले भाशेंत कोंकणी भाशेक जाता ते पाय जाता स्वराक्षर एंडिंग सामान्य कोंकणींत आसना आमगेले भाशेंत मात्र ते एक विचित्र आसता विचित्र म्हळ्यार विशेष विशेष जावन आसा
आम्ही पुरा स्वराक्षर एंड करून आमगेले शब्द पुरा सांगता. हातू, हात म्हणता कोंकणी तो हातू. कान आम्ही कानो. नाक, पल्लो. जीभ, दांत. काती, काती म्हळ्यार चर्म काती. आणि पोत आणि गांठी अशी पुराय दोन अक्षराचे शब्द आमकां कितलोय कोंकणींत मेळटा. चड म्हळ्यार 3 अक्षरां 4 अक्षरां बदलाक 2 अक्षरां शब्दोची चड मेळटा. आनी पळया थोडे आमी उडगास करूं येता. गांती, वाटी म्हळ्यार वाटूचें. तळी, मांडो, गोंडो, उंडो, चंद, चल्लो, चेल्ली. आतां, वतां, दितां, वाती, देव. ते राय जावं राय. अशे आमगेले नित्य आमी उपयोग करचे थोडे शब्दाक आमी उडगास करता वचा. आनी एक सेट आसता नेक्स्ट स्लाइड. तेरू, जात्रा, छत्र, सत्र, सतें, मतें, कितें तें, कितें न्हय, कितें, कांय, बांय, भूंय, रूख, पान आनी सुणें आनी गाय, वस्रू. मूय ते मूय, मूय अशे मागीर थोडे शब्द पंचा सेटात आमी पंचाची स्लाइड पळयतना मेज, सोदी, बांदी, सोडी, हाडी, काडी, वाडी, गिळी आनी वोंक, पांक, गोडशें, पोळो, सारू, कोडू. आनी एक स्लाइड पळया वापस आनी एक सेट. तीक, वायट, चांग, नज्ज, जाय, नक्का, तक्का, मक्का, तुका, तिका, काणी, कथा, पद, शब्द, कूस. हे पुराय आमी नित्य चढते उपयोग करताचे. कितले राशी आस पळया द्वी अक्षर. कॅस, नेक्स्ट स्लाइड. कॅस, राम, घाणी, वास, दीस, म्हयनो, गांव, पेंट, वाट, मार्ग, रस्तो, तण, झाड. पाळ, पाळ म्हळ्यार बेरू, फळ. आनी एक स्लाइड पळयला रे वापस आमकां मस्त शब्द मेळटा. साली, रॅम, माती, सुखे, जिवें, रान्नी, काळे, धवें, पाचवे, जांबळे, तांबडे, तीळ, सोय, पूजा, विधी. कितले शब्द आमी एक सान म्हणटा रे एक आमी द्वी अक्षर शब्दांक पळयले. असल शब्द चड आमगेले भाशेंत दोन अक्षराचे शब्द चड आसा.
म्हणून 3 अक्षरा शब्द नाव आहे असं भारी उण्यास थोडे पळय आम्ही नेक्स्ट स्लाइड सकाळी सकाळ तेच्या सकाळी आम्ही सकाळी म्हणताचे ते आम्ही केलेले बदलावणे काल होते काळू काल जल्मी ती सकाळची काल म्हळ्यार प्रातःकाला ताका सकाल सकाळी अशी आम्ही ते मूल असचे आम्ही ते सकाळी म्हणताचे माजर माजर सेजार म्हळ्यार नेबर बेजार रुंबड रुंबड आमकां गोतस रुक्का पणस अवनास अनास म्हणताची अवनास म्हणताची जांभूळ कायली वासरी देवळ नैवेद्य उपास पत्रड आंबट सासम वलवल उपकरी उपकार असे आम्ही 3 अक्षराचे शब्द पळयत अशीचे 4 अक्षरा शब्द ना म्हण काय ना उणेच आसा नेक्स्ट स्लाइड दनपारा मायदर पुयदर पेडवाण कायलतो मडगणे दाळीतोय दिनवास म्हळ्यार धन्यवाद धन्यवादाक दिनवास म्हणजे जाणवाय म्हळ्यार नॉलेज जाणवाय ज्ञान फुलकार म्हळ्यार फूल विकतालो शेतकार म्हळ्यार शेत करतालो रैत रैत चंद्रकोर चंद्रकोर म्हळ्यार चान्नीने ते चंद्राले कले म्हणटा न्हू आमी ते विंगड विंगड दिसारे विंगड अशे आमी नेक्स्ट स्लाइड कोंकणीन तो केदनाय शब्द दीग आसनात आसनात म्हळ्यार कोंकणीन तो एकाक्षरी द्विअक्षरी शब्द 3 अक्षर आणि 4 अक्षरा शब्दा पशी चड आसा ह्या एक विचार आमगेले भाशेचे आमी ह्या सर्टिफिकेट कोर्सान तो शिकचे तसलो एक विशय म्हळ्यार उडगास्तोर जाल्लो बरयतना कोंकणी बरोवच्याक आमी आरंभ करतना हे आमकां मूलभूत एक ज्ञान आसता आनी मुखार आमी खंयचे पुराय मूलभूत ज्ञान आमकां आसता म्हणून पळयत रब्या आतां थोडे वेळ विराम घेवया. कोंकणी शिकूया आहा कोंकणी शिकूया कोंकणी शिकूया आहा कोंकणी शिकूया विद्यापीठ मंगळूर अध्ययन पीठान सादर करचे बरे एक योजन वाजून बरोवन ऐकून उल्लोन शिकूया शिकूया खुशेन मेळुया युवजन उमेदीन आमगेल घरान आमची गेली भास कोंकणी ती भास आमची गेली भास कोंकणी ती भास. परतान आमी कोंकणीचे नवन पळयले आमी नाम नाम कन्नडाचे नामपद. आता आमी तशीच कोंकणींत क्रियापद क्रियापद म्हणून म्हणचे नामपदाक नाम म्हणचे जाल्यार क्रियापदाक क्रियापद म्हणून म्हणटा आमी वर्ब्स इंग्लिशाचे वर्ब्स म्हणलेले. आता आमी थोडे वर्ब्स उडगास करून घेवया. फस्टाक एक इंग्लिश सेट स्लाइड आमी
ऍक्शन वर्ब्स हक्का मे कोंकणी तो कसल म्हणो आमकां मेची एक उडगास करून घेवया. आस्क म्हळ्यार आमी आमगेले आमचे गेले भाशेन तो आमी निमगुचे म्हणटा निमंगी म्हणून जाल्यार जनरल कोंकणीन तो विचारचे म्हणटा विचारचे आनी तेची थोडे भाशेन तो ते इसारचे म्हणून जालें विचारचे इसारचे अशी ते शैली विंगड वता. बिगीन म्हळ्यार सुरू करचे कॉल म्हळ्यार आपोवचे कम म्हळ्यार येवचे आपोवचे सुरू करचे हे पुरा आमी उलोवचे शैली जाल्यार गोंयांत गेल्यार येवप आपोवप करप म्हणटा थंय पुराय एक नाम रुपारी तांणी सांगताची क्रियापदाक. डू म्हळ्यार करचें हेजे करप आनी फील म्हळ्यार भोगचें म्हणटा आमी भोगचें फील म्हळ्यार भोगणें म्हणटाची अशी विंगड रुपार सांगीत. फायंड म्हळ्यार विंगड अर्थ आसा कोळची म्हणून जाता नाजाल्यार सोदचें म्हणून जाता. गेट म्हळ्यार घेवचें गीव म्हळ्यार दिवचें गो म्हळ्यार वचचें हियर म्हळ्यार आयकुचें हेल्प म्हळ्यार सहाय मदत म्हणून अनेक शब्द आसा. कीप म्हळ्यार दवरचें अशी. तशीच अनेक सेट आमी पळयल्यार नो म्हळ्यार कळचें नो. लीव म्हळ्यार सोडचें. लायक म्हळ्यार आमकां आवडप म्हणून निजावन शब्द आमी चड आमी लायक म्हणूची भोवशा कोंकणींत हांगा उलयतना आमी म्हाका लायक जाता अशी सांगता शिवाय आमी आवडटा म्हणून म्हणच आवडप म्हणून येता आमी. लीव म्हळ्यार वस्ती करचे म्हणून येता आमी लीव न्हय जाल्यार जियेचे म्हूण आमगेले कोंकणींत सामान्य कोंकणींत. जीण म्हळ्यार जीवन जिवनाक जीण म्हणचे जियेचें म्हणचें. आनी लुक पळोवचें. मेक करचें मेक. मीन म्हळ्यार अर्थ करून घेवचें. मूव म्हळ्यार चलचें. नीड म्हळ्यार अगत्य गरज म्हणचे गरज. प्ले म्हळ्यार खेळचें. पुट म्हळ्यार दवरचें. रन म्हळ्यार धांवचें. से म्हळ्यार सांगचें म्हणचें. से टेल अशें पुरो इंग्लिशांतूय विंगड शब्द आसा तशें आमगेल्यांतूय म्हणचें सांगचें अशें पुरो येता. सी पळोवचें. आनी शो म्हळ्यार दाखोवचें. स्टार्ट ते बिगीन म्हूण आसा हांगा स्टार्ट म्हूण आसा सुरू करचेची तेचेर तो. टॉक पळय टॉक टेल से ह्या पुराय इंग्लिशांत विंगड येता. आमगेल्यांत म्हणचें आनी सांगचें तितलेची आसचें. थिंक आलोचन करचें. ट्राय म्हळ्यार प्रयत्न करचें. टर्न म्हळ्यार घुंवचें. हांगा आमी घुंवचें म्हणटा जे कारवारा गेल्यार फिरचें म्हणटा फिरचें. यूज म्हळ्यार उपयोग न्हय जावं वापरप. वॉन्ट म्हळ्यार जाय म्हणचें. वर्क म्हळ्यार काम. अशी ऍक्शन वर्ब्स आनी थोडे आमी क्रियापद पळया.
एक मेळोवचे नेमणूक हें म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ रेअर आशिल्लो हांव घेतला. नेमणूक करचें म्हळ्यार ताका अपॉयंटमेंट करचें. वेंचूचें म्हळ्यार सिलेक्शन करचें. मेळोवचें म्हळ्यार एडिंग जाता. खोवचें आमगेले न्हेसतना पुराय हें खोवचें म्हणून येता. चापचें, सोवचें, खतखताचें. पळया रांदप करतना खतखताचें म्हळ्यार बॉयलिंग. आनी बेतूचें, नाल्ल बेतूचें. इंग्लिशा येतना पुराय कट्ट म्हणून म्हणचें. नाल्ल कट्ट करचें, हें कसलें आंब कट्ट करचें, तवशी कट्ट करचें, पुरा कट्ट जाता. जाल्यार कोंकणींत प्रत्येकाक एक शब्द आसा. नाल्ल बेतूचें आनी रांदे शिंचें अशें पुरा विंगड शब्द आमगेल्यांत मेळटा. कट्ट आशिल्ले पुरा एक 7-8 कट्टाक 7-8 कोंकणी शब्दाक इंग्लिशांत एकच अशें कट्ट म्हणून. तशें जळोवचें उल्फाचें म्हणटाची. जळोवचें. हिसाब करचें म्हळ्यार लॅक बरोवचें. आमगेल्यांत आमी अकावंट बरोवचें म्हणटा न्हय तें हिसाब करचें. धांवचें गोत्ता आमकां. धांवडाचें. कोच्चाचें म्हळ्यार सान पीस जावन सान कुडके जावन शिंच्याक कोच्चाचें म्हणचें. धुवचें. मेज्जूचें म्हळ्यार कावंटींग. नांचूचें तें आमी नाच म्हणटाचे. जनरल कोंकणींत नाच म्हणटा. नाच. गुणसूचें आनी उणी करचें म्हळ्यार हें आमगेलें कन्नडांत कळेयुवूद म्हणटा न्हय तशें. आनी बागसूचें आनी करचें असलें क्रियापद. नेक्स्ट स्लायड. आनी थोडे पळय आमी. पिवचें. आंबुडचें बारी रेअर शब्द म्हळ्यार अट्टूद म्हणटा कन्नडांत तशी आंबूड. जोडचें म्हळ्यार संपादिसूद तें. खावचें. रिकचें आनी थापचें. भिवचें. भिवोवचें. लावचें. भोगचें. मान करचें म्हळ्यार सन्मान करच्याक. भरचें. संपवचें म्हळ्यार सोरो हें कसलें एंडींग आमी म्हणटा पळय एंड करचें म्हणटा ताका संपवचें म्हणचें. आमी हांगाक अखेर करताची म्हणटा आमी एका कळा तेच संपवचें. खंयचे विशय एंडिंगाक ताका संपवचें म्हणचें. फण्ण घालचें. भाज्जूचें हें पुरो रांदपांत येता. शिरशिराचें. गळगळाचें. एकवट करचें पळय एक करच्याक आमी एकवट करचें म्हणटा. एकवट म्हळ्यार ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಮಾಡೋದು. एकठांय करचें म्हळ्यार ಒಟ್ಟು घालचें. एकठांय करचें अशी आमगेलें क्रियापदांत. आनी मुखार वचचें आमी. आनी एक स्लायड पळय. थोडे फावटी आमी म्हणटाची बोचाटूचें म्हणून. ग्रॅब इंग्लिशांत आमी तशी म्हूण येता. आनी वाट्टूचें ग्रायंडींग. लांबोवचें हँगींग. उमकाळचें म्हणटा. उमकाळचें म्हणून अनेक शब्द लांबोवच्याक.
धुवन करचें, लिपचें म्हळ्यार निपचें. आमी लक न केन्नाय एक बदलावण करचे भाशेंत बारी सामान्य आसता. लिपचे आशिल्ले शब्द आमी निपचे म्हणून म्हणटा तसोची. लागोवचें, आडलाचें, धरचें, बुडोवचें. उड्डी मारचें म्हळ्यार जंपींग. उडचें म्हळ्यार आमी उपचें म्हणटा पळय, उपचें. आतां पक्षी न्ही, उपचें, ताका जनरल कोंकणींत उडचें म्हणटा. आनी हांसचें, उकळचें, आयकुचें, मोग करचें, चाळोवचें, नियाळचें, पेट्टुचें. शेळाचें म्हळ्यार विजील घालच्याक शेळाचें म्हणजे. वरडूचें म्हळ्यार अपास एक वत्ताय करून उलोवच्याक आमी वरडूचें म्हणटात. तशी जी बुरडूच म्हणाले शब्दूय कोंकणींत आसा. नेक्स्ट स्लायड. आतां आमी थंय विंगड शैली कशी म्हणटाची म्हणून एक सान सेट दिला. करच्याक, करपाक, कोरच्याक, करच्याक, कोरच्याक, करपाक. हें पुरा विंगड जागेरी. आतां गोंय की हांगा आमी की उपयोग करतना इतलें पुरो बदलावण आसा. तशीच करतात, करतांव, करताची हे आमी उपयोग. जावन करतात ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. करतांव हे आमगेल्या अनेक बोलींत उपयोग करताची. आमी करतात आशिल्ले करताती आमगेल्या क्रमार आमी म्हळ्यार स्वर एंडींग जाल्यार स्वरांनी अंत्य, स्वर अंत्य जाल्यार आमी करतात आशिल्ले करताती संक. ते आमी ती आशिल्ले ची केला. तशीच बरोवच्याक बरोवचें, बरोवचें आशिल्ले बरोवचें केल्ले. बरोवपाक बरोवचें तशें जालें. वाचप आमी तें एक स्वल्प चुकी सांगता ती वाजप, वाजूचें म्हणटा. वाचूचें म्हळ्यार बारी सूद. चेंडे वाजूचें, मादळ वाजूचें अशें पुराय. तशी तें एक ज आनी च स्वल्प आमगेले बरयतना. आतां आमी उलयतना कसो उलयला रे, कोणें आमकां अड्डिना, आमकां एकले अर्थ जाता. आतां इतले पुरो विशय तुमकां सांगता आसचे. बरयतना घेवका जाल्ली जाग्रती तितलेच. बरयतना आमी सगळ्यान गोंयच्यान बरयलें, कर्नाटकाच्यान बरयलें, जावं केरळाच्यान बरयलें. एकूल्याक असल्यार मात्र तें आमकां एक भास म्हणून येता. आतां कन्नडांत तशी आसा. कन्नडांत तशीच हांगाची लागीं आमगेले भास आसा. कुंदापुरांत एक कन्नड आसा. तें आमकां कसले अर्थ जायना. जाल्यार तांणी गुलबर्गाच्यानी, कुंदापुराच्यानी, मंड्याच्यानी बरयलें कन्नड आमी सगळीं वाजयताची. हें आमगेले कोंकणी भाशेंत आसा असल वेवस्था. सगळ्यांक अर्थ जावचें एक भास गोंयांत बरपांत, स्कुलांत, युनिवर्सिटींत आसा. आनी तें आमी हांगाचे गोत्तशील पुरा उपयोग करताची. तशी एक भास बरपाची एक भास कोंकणींत आसा. ताजे लागीं वच्चे खातीर आमी हें कोंकणी परिचय कोर्स करताचे. सगळे विंगड समुदायाचे विंगड एक शैली रे कोंकणी उलयताची. तांणी खंयचेय स्टायलार उलोवची, ताका कांय तोंदर ना. आमगेले शैली आमी व्हरून घेवका. आमची गेल भास आमकां ती विशेश आमी तेची
क्रमारी उल्लोया जाल्यार बरयतना सगळ्यांक सामान्य जावं लायक हायवे भास म्हणटा पळय आमी हायवे भाशेक आमगेले निर्माण जावचे खातीर आमी हें एक कनेक्ट करचे खातीर आमी इतली पुराय उलयताची आसय. आतां एक्शन चढते आमी क्रिया करचे खातीर क्रियापद आसचे तशे एक सेट नेक्स्ट स्लायड एक्शन ताका विंगड विंगड रूप कशें घेता पळया. आतां इंग्लिशांत रायट म्हळेलें कन्नडांत कशी विंगड विंगड रूप जाल्ला म्हणून ते आमी दिला. इत्या म्हळ्यार आमी आतां पुरा जनांनी कोंकणी बरोवप आनी वाचप आमी विथ रेफरन्स टू कन्नडा आयदर कन्नडा ऑर इंग्लीश ऑर हिंदी ते भास पुरो गोत्ता आमकां आमगेले भास गोतना ते गोत्ता आशिल्ली भास खंयची इंग्लीश कन्नड ते शिकून थंय दाखोवन तुमकां कोंकणी कडेन व्हरचे खातीर आमी प्रयत्न करताची. तशीच नेक्स्ट स्लायडांतूय आमी इंग्लीश आनी कन्नड कशे विंगड विंगड रूप घेतला म्हणून दाखयताची. आतां नेक्स्ट स्लायडा वच्चे आमी एक सेट दिला एक्शन्स पळे पळया पळोवचें पळोवप आनी पळोवण पळोवण आनी पळयलें पळयल्यार पळोवच्याक पळोव्या पळयनी पळवणाक 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 अशी पुरा कितले पुरा रचन जाता म्हणून आमी तुमकां एक दाखोवचें करता. हेच प्रयत्न तुमी दी म्हणलेल्या शब्दाक करका. दी आनी पळया दिया पळोवचें दिवचें आनी दिवप मात्र आसते दिव विंगड येना ते पळयलें दिल्लें पळयल्यारी दिल्ल्यारी अशी अनेक सेट आमी रेडी करयेत. हे एक क्रियापदांतले एक पदरचना म्हणटा आमी पदरचना एक अभ्यास कशी करयेत म्हणून तुमकां एक उदाहरण. नेक्स्ट स्लायड. आतां तेच पळे पळे घेवन बरय कशी करयत बरय बरया बरोवचें बरोवण बरोवप बरयलें बरयल्यारी बरोवच्याक आनी बरयला बरयनी बरवणेक अशी पुरो आमी रचन करता वचत. हाजे ಒಟ್ಟು आमकां एक हाजी तात्पर्य कसो म्हणयत म्हळ्यार कशी आमी नाम प्रकृतीक ते कूस न्ही ज्या प्रत्यय घालून नाम जाल्लें म्हळ्यार नामपद जाल्लें तशीच रचना हांगा धातू म्हणचे क्रियेचे मुलाक धातू म्हणटात. धातू ताका कूस सेर्शिल्यार क्रियापद जाता. खंयचे पुरा रिती क्रियापद जाता हें पुरो आमी आतां पळयलें. अशी एक क्रियापदाचे विचार आमी पळयन जाताची. आतां मुखार आमी आनी एक विशयाक वचा. आतां आमी उलयता आशिल्लें बरोवच्याक प्रयत्न करतना थोडे आमगेले अभ्यास बरोवचे अभ्यास चूक जाता. तें कशी आतां आमी त्या विशयाक वचा म्हळ्यार उलोवच्या दाखून स्पीकिंग टू रायटींग हें
स्टेज आमगेले कर्नाटकांत तशें कोंकणी लोकांक भारी अगत्य कित्या म्हळ्यार मूळ त्यांनी कोंकणी एक पठ्ठी जावन शिकनातिली ती कन्नड इंग्लिश हिंदी शिकता ती कोंकणी शिकनातिली ती कोंकणी भितर हे कन्नडाचे इंग्लिशाचे पुराय तत्व हाणू मूल कसल म्हूण कळनासले ती आमी हे कोंकणी परिचय कोर्स करता आसाची तशी आतां आमी मुखार उलोवचे तशीची बरोवच्या गेल्यार वच्चा जात की आमी उलयले पुरा उलयले तशीच बरोवची की म्हळ्यार एक प्रामुख्य प्रश्न वयर आतां मुखार वच्चा आतां नेक्स्ट स्लाइड पळया बरोवचे क्रम म्हणून आमी बरोवचे क्रम स्लाइड पळया थंय आमी एक वीक डेसाक कशी बरोवचें म्हयन्याक कशें बरयत आनी गांवचें नांव कशें बरयत आनी थोडे फावटी आमी स आशिल्ले कडेन श घालचें हें अदल बदल करचें कशें करताची बरयतना म्हणून पळया नेक्स्ट स्लाइड हाऊ टू रायट डेज मंडे टू सॅटरडे पळया त्या कोंकणीन तूं कशी बरयत म्हणून नेक्स्ट स्लाइड पळया मंडेक सोमार म्हणचे सोमार सोमवार म्हणून सोमवार म्हण काय म्हणना सोमार मंगळार बुधवार ब्रेस्तार बिरेस्तार ब्रेस्तार फास्ट सांगता ब्रेस्तार जाता गुरुवार म्हणून आमी प्रयोग केला रे थोडे तमाश जाता कोंकणीत ते म्हळ्यार गुरुवार म्हळ्यार गुरबिणी म्हणून अर्थ निजाम त्या खातीर आमी वार कोंकणीत जलतीतले ब्रस्तार म्हणका थर्स्डेक ब्रस्तार म्हणूच म्हणका आमी बुधवार सोमार मंगळार बुधवार ब्रस्तार आनी शुक्रार शुक्रार शेनवार पळया शेनवार म्हणचे आनी आयतार आयतार ऐतार न्ही आयतार हे कारण आमी पळयला आमगेल्या संधी स्वरा बदलाक यकार उपयोग करताचे म्हण अशे वार बरोवचे क्रम अशे वाराचें नांव आमी उडगास दवरता आतां म्हयन्याचे बरोवचे कशी म्हणून नेक्स्ट स्लाइड पळय म्हयन्याचें नांव कशें बरयत पळया जानेवारी जानेवारी फेब्रुवारी इंग्लिश म्हयनो मार्च एप्रिल मे जून जुलय ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर नोव्हेंबर पळया कशें बरोवचें म्हणून नोव्हेंबर डिसेंबर अशे कोंकणींत इंग्लिश म्हयनो बरयतना ताजी स्पेलिंग आनी अशी आसता आतां गांवची नांवाक आमी प्रत्यय शेरसितना कशी म्हणून आतां सुरतकल म्हूण आसा ताका आमी वाक्य करतना सुरतकलाक गेल्ला सुरतकलांत पावस आयला अशी तशें पळोवचें गेल्यार आमी बंटवाळ बंटवाळाक गेल्ला बंटवाळा हुंवार आयला अशी आनी कारकळ पुत्तूर पुत्तूराक गेल्ला पुत्तूरांत पावस आशिल्लो कासरगोड अशी आमी
पेंटाची गांवची नाव कशी सांगेत म्हणून एक पळयलें. नेक्स्ट स्लायडांत ते आमी कंप्लीट केला. पळय, सुरतकला, बंटवाळा, कारकळा, पुत्तुरा, कासरगोडा अशी. नेक्स्ट वापस आनी एक गांवचे नाव आसा. आतां मडगांव आशिल्लें मडगांवां, मडगांवांतू, मडगांवाक, मडगांवां भितरी अशी येता. वा म्हूण येता. तशीच आमी सुब्रमण्य, सुब्रमण्याक, सुब्रमण्यान्तू अशी येता. आनी मूडगेरे, उडुप, कोडयाळ हे कशी बदलावण जाता म्हणून नेक्स्ट स्लायडांत दिला. पळय, पुरा या येता. मूडगेरे, मूडगेऱ्या, उडुप, उडुपां, कोडयाळ, कोडयाळां अशी बदलावणे जाता. तशी आतां काशी आशिल्लें काशेक, काशेक जाता. व्यत्यास पळया. तशी उप्पिनंगडी आशिल्ली कशी उप्पिनंगडीक जातकी कशी जातलें उप्पिनंगडेक, डे जाता. ई कार आयिल्ले पुरा ए कार जाता. मुल्की, मुल्केक, मुल्केक. मडिकेरी, मडिकेरेक अशी व्यत्यास जाल्ले नेक्स्ट स्लायडा दिला. पळया, काशी, काशेक, काशेंतू, उप्पिनंगडी, उप्पिनंगडेक, उप्पिनंगडेंतू, मुल्की, तशी मडिकेरी आनी शिराली, शिरालेक, शिरालेक गेला अशी. हे आमगेले एक शुद्ध रुपाचे बरप अशी आसुका म्हणून. तशीच आतां कवळे, कवळ्या पळय, कवळें ते अनुनासिक येतना व्यत्यास पळया. कवळे आशिल्लें कवळ्यान, कवळ्याक गेला. फोंडे, फोंडे म्हळ्यार फोंडा, फोंडे आशिल्लें फोंड्या गेला, फोंड्या. होळकडे, होळकड्या गेला. वेर्णा, वेर्ण्या, वेर्ण्या, वेर्ण्याक गेला. नेक्स्ट स्लायडांत तुमकां तें कळटा. कवळे, कवळ्या, फोंडे, फोंड्या, होळकडे, होळकड्या, वेर्णा, वेर्णे, वेर्णा जावता. वेर्णे, वेर्णा. तशीच स आशिल्ले कडेन श कशी जाता म्हळ्यार एक आमी नेक्स्ट स्लायडा पळया. पळया, मनीस म्हणचे आमी, मनीस, सामान्य मनीस, तो लायक मनीस म्हण, मनीस म्हण. ते ताका प्रत्यय येतना स आशिल्ले शा येता. मनशान, मनशाक, मनशाच्यो. आनी भाशेक आमी भाशा म्हणचे संस्कृत ते भाशा. आमी भाशेक भास म्हणटा. कोंकणींत भाशेक भास म्हणटा. भास आशिल्लें प्रत्यय घेतना भाशेन, भाशेक, भाशेच्यो अशें जाता. तशी घास आशिल्लें तेची रितीर जाता. नीस आशिल्लो तेची रितीर जाता. अशी आमी विंगड विंगड शब्दाक हें कूस घालचें न्ही जाल्यार प्रत्यय घालचे अभ्यास आमकां समजावन चुकिनातील कोर्क. पळयात, तवशें ताका प्रत्यय सेरतना तवश्याक, तवश्याक. अशें, अशें, अशें म्हळ्यार आमकां गोतच कसो म्हण. अशी म्हण, अशी म्हण, आमी अशी म्हणटाची तें अशें ताजे स्टँडर्ड फॉर्म. अश्यान,
अशे ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ 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 ಅशिले कशी अशा ಈ ರೀತಿ अशी जाता तिक्षे तिक्षा अशी पुरा बदलावणा घेता अशी आम्ही हे विंगडिंगड रूपारी कशी बदलावणे जत्तना बरयतना मी कशी ते जागृती कोरका म्हणले विचार आम्ही पळयले हांगा एक विचार आम्ही वाराची नाव गांवची नाव कूस येतना आणि हे महिन्याचे नाव हे पुरा आम्ही आता एकळा पळोवन गेले आता मुखारी आम्ही विंगडेक विचारा कडेन वचा ते शिकचे पुढे आम्ही थोडे एक विराम घेऊयात. कोंकणी शिकूया आहा कोंकणी शिकूया कोंकणी शिकूया आहा कोंकणी शिकूया विद्यापीठ मंगळूर अध्ययन पीठान सादर करचे बरे एक योजन वाजून बरोवन ऐकून उल्लोन शिकूया शिकूया खुशीन मेळूया युवजन उमेदीन आमगेल घरान आमची गेली भास कोंकणी ती भास आमची गेली भास कोंकणी ती भास. मस्त विचारात एक घंटो आमगेले कोंकणीचे मूल फंडामेंटल नॉलेज आमकां खंयची जाय त्या विशय आमी आल्फाबेट दखून म्हळ्यार आमगेले वर्णमाळा दखून एद्दोळताय थोडे विचार आमकां खंयची कळ नासका हे सर्टिफिकेट कोर्सा ती आमी खंयची ज्ञान घेवका म्हळ्यार एक रिविजन शे करून पुनरावर्तन शे आमी पळयलें. आतां आजीक इतले विशय आमी उडगास्तवर न्हू मुखारचे क्लासांत आनीकय थोडे विशय आमी पळयलोची एक 7-8 घंटे तू आमी पळयलो विचार आमी ओपास उडगास करया. कोंकणी म्हणल्यार 1 घंटो 2 घंटो 10 घंटे तू कांय शिकून खंयचेय भास शिकच्याक साथ दिना. आतां आमगेले MA कोंकणी मंगळूर विश्वविद्यानिलयांत आसा थंय एक स्टुडंट तो MA म्हळ्यार 1000 दाखून 1500 घंटो कोंकणी विचार शिकता. कितले व्हड विशय भास म्हळ्यार तितले शिकचे विशय आसा म्हळ्यार एक आमी मना दवरतची. आयची क्लास हांगाक आमी संपोवया. सगळ्यांकय नमस्कार. कोंकणी शिकूया आहा कोंकणी शिकूया कोंकणी शिकूया आहा कोंकणी शिकूया विद्यापीठ मंगळूर अध्ययन पीठान सादर करचे बरे एक योजन वाजून बरोवन ऐकून उल्लोन शिकूया शिकूया खुशीन मेळूया युवजन उमेदीन आमगेल घरान आमची गेली भास कोंकणी ती भास आमची गेली भास कोंकणी ती भास.